सकाळच्यान कॉल घेनाशिल्लो नांव ताजें तो कार्तिक भारतीय जनता पार्टीचो जिल्हा पंचायतीचो मनीस तो अध्यक्ष आसा देवळाचो। पुलीस सांगता की ताणें संमती दिल्या म्हणून मूर्ती लोकांक आनी अथे रस्त्यार व्हरून दवरपाक। हय ते तो शोरूम आसा महिंद्रा ताच्या फुडल्यान पत्र्याची शेड बांदल्या भितर घालपाक। पुलीस सांगता की अशें कार्तिकान सांगला म्हणून। कार्तिक फोन घेनाशिल्लो आतां जेन्ना आमी आयले आनी विचारले तेन्ना कार्तिकाचे फोन येता सांगपाक की मूर्ती आपूण घेता म्हणून। कितें चल्लां पॉलिटिक्स करची पण देवा कडेन न्ही आनी देवळा कडेन न्ही। तुमी आज आमच्या देवळा कडेन आमच्या देवा कडेन राजकारण केलां आनी हे प्रायश्चित ह्या गोष्टीचे तुमकां करचे पडटले। देयर इज नो डाउट अबाउट एक्सपान्शनाक कोण प्रॉब्लेम करचे ना, एक्विजिशनाक कोण प्रॉब्लेम करचे ना पूण मूर्ती काडटली देवूळ काडटले म्हणून खंयच ना ऑर्डर। वयरची हायकोर्टाची ऑर्डर आसा फाटल्या विकातली त्या हायकोर्टाची ऑर्डर आसा की वोट रिलोकेट करचो म्हणून आनी लोकांक दिशिल्ले आज वोट रिलोकेट करता आनी हायकोर्टाच्या ऑर्डरीक मान दिवन कोणी ताका ऑब्जेक्शन हाडूंक ना कारण हो कोर्टाची ऑर्डर आसा समजूंक शकता। पूण तो देव जो सकयल उरतलो हायवेच्या कॉरिडोराच्या सकयल उरतलो ताका कित्याक हालयतात तुमी आनी ते बी भायले बोट हाडून गोंयान बोट ना। सगळ्या गोंयच्या जनतेन आता शातूर जावपाक जाय। जर तर जागृत देवस्थान जर तर हे सरकार जर तर अशे पुलीस फोर्स घालून ते जर तर डेमॉलिशन करतात जाल्यार मागीर भावना श्रद्धा खंय उरल्यो आनी हे कोणाच्या फायद्याक लागून। अरे ते हायकोर्टान ऑर्डर दिल्ली की ते वोट आसा तो ट्रान्सप्लांट करचो म्हणून पूण ते देवूळ मोडपाची कसली गरज हांगा आयली। आनी तुमी बारीक पळयत जाल्यार आता हो फ्लायओव्हर समज 1 मीटर जर वाडयत 1 मीटर जर तर थंयच्यान एलिवेशन वाडयत जाल्यार ते वडूय कापपा पडचो नाशिल्लो आनी ते देवस्थानूय मोडपा पडचें नाशिल्लें ना जाल्यार हाफ 5 मीटर जर ह्या सायडीन रस्त्याचे मातशें एलिवेशन जर चेंज केल्लें जाल्यार हे त्रास जावचे नाशिल्ले। पूण कोणाचो फायदो करपाक लागून किंवा हे हिंदू धर्माचे देवूळ मोडून हे कित्याक हे बीजेपीचे सरकार हे करपाक सोदता। म्हाका दिसता हातून हांची हिपोक्रेसी ही एक्सपोज जाता आनी कशा पद्दतीन पुलीस फोर्स घालून हे देवळां मोडटात हे म्हाका दिसता पुराय गोंयच्या जनते मुखार हे आयिल्लें आसा। आमी वी कंडेम दीस एक्ट ऑफ टेरर म्हटल्यार जाता आमी।